सर तुम्ही एक प्रश्न काढलो की इतको जागो कित्याक एक्वायर केलो, इतकी सुवात कित्याक. एक क्लासीक एक्झाम्पल आसा, आमचे कडेन दाबोळे एअरपोर्ट आसा. आयज तो खंय तरी वाडून कितको वाडयतलो असो प्रश्न येता. तातूंत भितर मागीर ते नेव्ही आनी ते सगळे आयले ती वेगळी गजाल एअरफोर्स. बट हांगासर तुमचे कडेन व्हडलो जागो एक्वायर केलो इन लॉंग टर्म, यू नेवर नो. आयज तुमी म्हणटा वी वील केटर टू एक्स नंबर ऑफ पीपल, फाल्यां इट वूड बी ऑब्वियसली इन मल्टिपल्स. एवरी 5 years डेफिनेटली ग्रोथ जातलो. सो अशें जर केलें जाल्यार कितें वायट आसा, कित्या खातीर तुमकां तुमचो कितें कन्सर्न आसा? म्हाजो एकच हें मत आसा की आयज जो मोपा एअरपोर्टाक 84 लाख समथींग आनी वयर जो लुगार घेतलेलो आसा न्ही, तो म्हाका दिसता की 30 ते 35 लाखान एअरपोर्ट जावंक शकता. बट तुमकां यू डोंट कन्सिडर फ्युचर की फाल्यां सकाळीं वाडयतले जाल्यार काय तुमकां भंय दिसता की इट वील गो इन रियल इस्टेट्स लॉबी किंवा आनी कोणा कडेन वतलो? वाडोवपाची गरज ना. इंटरनॅशनल आसा जायती व्हडली प्लॅनां देवपाक शकता. पण आमकां अशें दिसता की आयज मोपा एअरपोर्टच्या नांवान खंय तरी उरिल्लो जागो आसा तो खंय तरी माफिया जे लँड माफिया आसा. ओके, सो रियल इस्टेटचो तुमचो तो कन्सर्न आसा. थंय बिल्डिंग जावपाक जायना आनी थंय हॉटेलां जावपाक जायना. एअरपोर्टाची जमीन ती पेंडींग जर रावता, एअरपोर्ट जावन आनी पेंडींग रावता, तर थंय गार्डन बी करून सध्या सुशोभीकरण करूं येता. तुम्ही तो लँड एक्वायर करा, दवरा थंयसर, आनी रादर एक्वायर्ड केल्लो आसा तो दवरा थंय सध्या पार्किंग करा किंवा आनी खंय तरी एव्हेन्यू दवरा. आनी फाल्यां सकाळीं मे बी यू नेवर नो 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांनी जेन्ना आमी चिंततलो, कित्याक तो ऑब्वियसली लिजार आनी एक 20 वर्सांनी गोंयचो हो एअरपोर्ट कमी पडटा म्हणून दुसऱ्या स्टेटीन वचपाची गरज पडची ना. हो जो एअरपोर्ट खरोखरच म्हाका सुद्दां मी त्या गांवचो म्हाका सुद्दां खूब वायट दिसता. कित्याक आयज जर पळयलें जाल्यार आयज 3 लाखांक जमीन जाय, 3 लाख म्हणजे खूब 3 लाख खूब जमीन. आनी आयज जे सरावंडींग एरिया जी केल्या, जी लँड केल्या, ती म्हाका दिसता आमच्या उगयांच्या गांवां, वारखंडच्या गांवां, कासारवडणे ह्या गांवांक आतां फुडेंचे आमचे फ्युचर जे आमच्या भुरग्याच्या फ्युचराक घर जे बांदून आनी काय म्हणटा जागा उगोवंक ना. आज ह्या एका वाटेन आमचे न्हंय ती सायड कंप्लीट केल्ली आसा. दुसऱ्या सायडीन कॅनलाचे हे म्हाजे पंचायत आसा, कॅनलान जे कॅनल काडल्या आनी त्या कॅनलान ह्यो जागांनी काबार जाल्ली आसा. आनी दुसरी एअरपोर्टा आयज भुरग्याच्या गांवच्या लोकांची अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. तर ह्या सरकारान ही कोणी लँड एक्विजिशन जी केल्या तेन्ना मी सरपंच आमी तांकां दाखयल्या ते आमी जागाची आमी सर्वे करपाक दाखयली, ती जागा थंयच रावल्या. आनी जागा जर बेश्टी अशी जागा ती घेतल्या आनी आयज आमच्या लोकांचेर म्हाका दिसता आणखी आतां एअरपोर्ट जाता 5 वर्षां उपवाशी मारपाची पडली. आयज आमकां आमचे शेतकरी लोक आयज तेजे कधी गायी असले म्हशी असले आयज तांकां भायर सरपाक व्हरपाक चलोवंक व्हरूंक मेळना. बरें, म्हाका एक इम्पॉर्टंट गजाल एअरपोर्ट सारको उलयलो कोणे तरी म्हटलें हांगासर जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातले, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जातले. त्या खातीर आमी खंय तरी स्किल्ड लेबरूय जावपाक जाय आसलें. हें फक्त मे बी पेडण्या मतदारसंघानूच न्हू, मांद्र्यानूय हें डिस्कशन जातलें. परत तुजे शिवोले सारके जे विसिनिटीन हे मतदारसंघ आसा तातूंत हे सगळ्या कडेन डिस्कशन जातलें की जेन्ना एक बरो प्रोजेक्ट येता तेन्ना एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाता. बट ते एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाले जाल्यार त्या ना डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट कोण ना, बट त्या लेवलाचे आमच्या कडेन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पीपल आसा काय ना हो एक प्रश्न येता. सो त्या खातीर सरकारान कितें करूं येता? ह्या विशयाचेर मोपा विमानतळ अन्याय निवारण समिती म्हणून आमी स्थापन केली. त्या वखदार आमचें एक डिमांड आशिल्लें पेडणे, म्हापसा, बिजोली ह्या आयटीआय केंद्र जे आहा थंय जे लेबर जे स्किल लेबर जाय तेचे कोर्सीस स्टार्ट करपाचे म्हणून. पूण गेल्या 10 वर्सां जेन्ना आतां सगळे एअरपोर्टा बद्दल उलयता काय ना, आमच्या पटेकर साहेबान सांगलें की एअरपोर्ट जाता आमकां जॉब मेळटले. पेडणेकारांक जॉब मेळपाक एअरपोर्टच जाय. आमच्या पेडण्याक इंडस्ट्री येवपाक जाय. सरकारी जॉब कोणाक तुमच्या सोयऱ्यांक पेडणेकारांक न्हू हो मोठो प्रश्न आहा न्हू. आमचे कडेन क्वॉलिफायड ना भुरगे. आमचे पेडणेकार एका टायमार धेंपे कॉलेजी मिरामार आहा ते कॉलेजीचो प्रिंसिपल पेडण्यांतलो आसलो. आयज जो वसंत सरकार म्हणून कलाकेंद्र आहा ताका दिल्लीचो नॅशनल प्रोग्रामाचो अवॉर्ड मेळ्ळा. सो टॅलंटाची कमी ना, टॅलंट आमच्या कडेन कमी ना. पूण म्हाका दुख्खार सगळ्या राजकारण्यांनी दिसता कितें आमकां सर्वीस मेळपाक पेडणेकारांक प्रोजेक्ट जाय. ओके ओके स्किल्ड लेबराचेर म्हटल्यार गव्हर्मेंटाचे आतां सध्या स्थानीक आमदार आसा आमचो मंत्री, म्हाका खबर आसलेल्या तितून हांव सांगता. त्या आमदारान एक क्लॉज घातलेलो आसा JMR जी कंपनी एअरपोर्ट बांदपाक दिला ते एक क्लॉज घातलेलो आहा की जे नोकऱ्यो जातले, जे जॉब्स येतले, जे सकयल क्लास सुद्दां हाय ऑफिसराचे आसूं
ते फक्त पेडणेकाराकूच मेळटले आनी ते ऑलरेडी प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो आसा. आमी हालींच आमच्या सरकारान हालींच ऑलमोस्ट 100 सेक्युरिटी गार्ड एज पर तेंचे क्वॉलिफिकेशन पुरती ऑलरेडी ट्रेनिंगेक धाडलेले आसा. अशेंच फुडली कामां तशीच जातली. ओके. आय होप वेदर दॅट कॅन बी पॉसिबिलिटी ऑर नो इज अ डिफरंट इश्यू, बट तुवें म्हटलं त्या प्रमाणे प्रोसिजर सुरू जाल्लो आसा. आय हांवें सुरवातीकूच एक सुशिक्षीत आमदाराचो मुद्दो काडलो आनी ताजेर मागीर भरपूर चर्चा जाली. पण हांवें काडिल्लो हाचें रिजन आशिल्लें की प्रत्येक वेळा आतां जे आमचे एक्झिस्टींग आमदार म्हण किंवा जे कोण आमचे कडेन समोर येतात उमेदवार, तांचे अशे भाशणांतल्यान अशें दिसून येता प्रत्येक वेळा अमको एक प्रोजेक्ट जातलो, थंय 500 सेक्युरिटी गार्ड पेडण्याचे आसतले, 100 स्विपर पेडण्याचे आसतले, गार्डनर पेडण्याचे आसतले, टॅक्सी ड्रायव्हर. सो हे सगळे जाले की एक कमी शिकलेले. आयज इवन LDC पोस्टाक सुद्दां गव्हर्मेंट म्हाका दिसता मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आसा 10th पास ऑर 12th पास, 12वी पास. बस 31,000 मतदारांचे रिप्रेझेंटेशन करपी जर आमी निवडून दितले जाल्यार ताका मिनिमम क्वॉलिफिकेशन हो क्रायटेरिया आसप न्ही. आनी जर शिक्षण हें म्हत्वाचें ना जाल्यार प्रत्येक पॅरंट रात दीस मेहनत करून आपल्या भुरग्याक बरो शिकोवपाचो प्रयत्न कित्याक करता. शिक्षणाक खंय तरी म्हत्व आसा. आयज आमी म्हणटा की वर्ल्ड हॅज बिकम अ स्मॉल विलेज. वी आर स्पिकींग अबाउट ग्लोबलायझेशन. आतां फाटल्या आमच्या एक बरी गजाल आसा की आमच्या फाटल्या आमदारान आल्लेकरान जेन्ना स्पिकर आशिल्ले फूल हे आमचे एसेंब्ली आसा ती कॉम्प्युटरायज केली, पेपरलेस केली. आतां म्हाका सांगू तुमी पेपरलेस कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाक एक कमी शिकलेलो किंवा न शिकलेलो आमदार चलता. पेडण्याचेच म्हणना 40 मतदार. सचिन, द प्रॉब्लम इज क्रायटेरिया कोण डिसायड करता. देर इज अ प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेसी. लेट्स हू कॅन फिक्स इट आनी ती पॉलिटिकल वील आसा काय ना, नॉट एट अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल, नॉट एट द स्टेट लेवल, और मे बी आमचे टॉप लेवल आमचे मशिनरी आसा काय ना आनी आमी करतले काय ना इज अ क्वेश्चन. आनी सेकंडली नॉट ओनली द एक क्रायटेरिया आसपाक जाय टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, बट इवन एक रिटायरमेंट एजूय आसपाक जाय. that is all technicalities, but हे जावपाक मेजर पॉलिटिकल वील जाय आनी ते मेजर पॉलिटिकल वील तो तेजो म्हूर्त लागपाक हे म्हाका दिसता देर आर एजीस. म्हाका दिसता की विकास म्हणटा हो आमदाराच्या हातीन दिवचो न्हय, हो जनतेच्या हातान दिवचो. जे की स्वराज बिल जशें आसता त्या हिशोबान जनतेच्या हातीन दिवचो आनी लोकांचो विकास करचो. हे माझे मुख्य मत आसा. दॅट इज एन आयडियल थिंग. तुम्ही म्हणटा की सगळ्यांक वांगडा घेवन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते आसचे कसलेय डेव्हलपमेंटल आसता डेफिनेटली ताजेर डेव्हलपमेंट आसा न्ही एक दिसता की हांव करतलो हें आसोंक जायना. इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक आसपाक जायना, पार्टी सेंट्रीक आसपाक जाय. तशें आसोंक जाय हें माझें मत आसा. विकासाच्या बाबतीत आमी म्हणटात पळय न्हू, पेडणे मतदारसंघाचें कासावडे हेल्थ सेंटर आहा थंय कसल्योच सुविधा ना. गेल्या 5 वर्सां कोणी पळोवंकच ना. पयलीं पळोवंक ना, आतांय कोण पळयना. थंय एक सुविधा बरे उपलब्ध जेणे करून आरोग्य सेवा लोकांक मेळची. आतां फाल्यां एअरपोर्ट जातकच चडशा जाग्यार हायर सेकंडरी जावची, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा अशे खूब ज्यो अडचणी आहा ते सगळ्यो सुदारच्या खातीर प्रयत्न जावचे. सो एम्पावर करचे आनी हेल्थ इज अ मेजर इश्यू. म्हाजें इतलेंच सांगपाक जाय की म्हाजो कलीग आतां बसला पळय तो फाटल्या आमदारान जावं मिनिस्टरान एअरपोर्टाचेर जे नोकऱ्यो आहा ते तो एविडन्स आपूण पास करून दवरला म्हणटा तो लोकां समोर मांडपाक जाय आसलो. आमदाराक खंय तरी लेट जाला. आमदारान अशें डिसिजन घेतलां हें लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आसलें. आनी सुशिक्षीत पेडण्या जरी मागासवर्गीय मतदारसंघ आसलो तरी सुशिक्षीत भुरगे आसल्या कारणान चपरासी सेक्युरिटी नोकरी करूनच आमदाराक स्टार्टींग पॉयंट कित्याक करपाक जावो हो म्हाजो एक क्वेश्चन आहा. आमदार खंयचोय आसूं त्या आमदारान जर थंय एक एविडन्स पास करून दवरला पेडणेकारा खातीर, गोंयकारा खातीर, जाल्यार सेक्युरिटी दारार सॅल्यूट मारपाक कोण तरी भायलो मनीस एअरपोर्ट चलयतलो जाल्यार त्या आमदारान कित्याक दवरपाक जाय ते. हांवें म्हटलें की जेन्ना तुमचो प्रोजेक्ट आयलो एअरपोर्टाचो तेन्नाच स्किल डेव्हलपमेंटाचे खंय तरी इनिशिएट जावंक जाय आसले. सो बाय दीस टायम तुमच्या कडेन आतां मेळटले आसले. पेडण्याची जी तमाम जनता आहा ती कमी जरी शिकली तरी तेंचे संस्कार बरे आहात. संस्कार तेंचे आतां पळय
थोडेशे मनीस दुसऱ्या थंय सुद्दां वचून आपले संस्कार वाडयतात. हांव म्हणिना कोणाचे तोखणाय करिना, पण जे पेडण्यान जावं गोव्याच्या भुमीचेर ज्या माणसांनी जल्म घेतला, आज पेडण्याची आमची भूमी बगली जाल्यार फाटल्या आमचो डॉक्टर भुरगेपणाक बगलो जाल्यार बांदोडकरा सारको चीफ मिनिस्टर दिलो. आज लक्ष्मीकांत पार्सेकरा सारको पेडण्याचे भुमीन चीफ मिनिस्टर दिलो. आमकां गर्व आहा. पण जो लक्ष्मीकांत पार्सेकराक जो एविडन्स मेळपाक जाय आसलो, हे जे मोठे मोठे लोक आहात त्यांच्या कडून ना मेळ्ळ्या कारणान जावं आमकां एक प्रयत्नशील असो आमदार मेळांक ना. खंयचो तरी एक 22 दिसांनी आमदार जाता आनी ताका लागून पेडण्याच्या विकासाक खीळ आसा. सर 22 दिसांनी कोण कॅम्पेन करता आनी 22 दिसांनी ह्याच मतदारसंघाचे लोक ताका निवडून हाडटा, ही बॉटम लायन. ही मागीर तुमी अप्रिशिएट करा किंवा आनी कितें करा. एम्प्लॉयमेंटाचो जेन्ना इश्यू येता तेन्ना जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा पळय तेन्ना तो सुद्दां विचार आसपाक जाय, ते सुद्दां एक विजन आसपाक जाय. आमी बाबा हो प्रोजेक्ट हाडटा, ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक कितले नोकऱ्यो मेळूं शकतात, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें मेळूं शकता, हेचेर सगळो विचार जावपाक जाय. पण हो विचार जाय जेन्ना आमी स्पोर्ट्स सिटी एक्वायर जाली, बट स्पोर्ट्स सिटी एक्वायर करपाक लागून त्या विजन एम्प्लॉयमेंट कित्याक मेळटलो, एक हेचो विचार कित्याक जावंक ना. डेव्हलपमेंटाक आमकां फॅक्टरी जाय म्हणटा आमी बरें आसा, बेकारी वाडलेली आसा, लोक भुरगे शिकलेले आसा. फाटले फावटी बाबू आजगांवकारान जेन्ना इंजिनियराचे जे पोस्ट काडले, 22 पोस्ट काडले, आमच्या मतदारसंघान फक्त 8च इंजिनियर शिकलेले मेळ्ळे. तेच्या उपरांत आज भुरगे तयार जाल्ले आसा तांकां. दुसरे आमचे जॉबाची हें केन्ना हालीं कितें आणखीन वाडलें ह्या 5 वर्सांक. टेनंट्सांचेर आमी सारकी जी कूळ कायदो जो हें काडलो भाटकारांचे सायडीन, तेतून आमकां कुळान सारक्यो सोंपयल्ल्या. म्हणजे आज हो जर कायदो आनीक 5 वर्सां रावत, जमनी वयतल्यो म्हणजे आनीक तुका शेतूय कर, म्हणजे नोकरी ना जाल्यार शेत करतलो म्हटल्यारय जमीन आसची ना, अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. हेतून ते जो कूळ कायदो आसा तो बदलून परत ताका हे जे आमचे एग्रीकल्चर आसा हेकाय डेव्हलपमेंट कशें आनी हेतूनसून भुरग्यांक वयर कशें काडटले हाचेर लक्ष दी जाल्यार सर्विसीचो मातसो प्रश्न जास्त कमी. म्हाका दिसता की तुमगे आमगे जॉब डेटा जो आसा तो म्हाका दिसता की डेव्हलपमेंट एअरपोर्ट म्हणा किंवा इंडस्ट्रीज हो सर्वीस मेळटा अशें न्ही. सर्वीस कशी मेळटा की आमी विचार करपाक जाय, गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय की सर्वीस दिसाना आपणाक सर्वीस लेबर कसल्या तरेचे लागतले आनी त्या सर्वीस तरेचे सर्विसेक जे जॉब मेळटा ते जॉबाक ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट करून तांकां रेडी करपाक जाय आनी तांकां जॉब दिवपाक जाय. मोपा एअरपोर्टाक जर जे संबंदीत लेबर जाय जावं स्कील प्रोफेशनल्स जाय, हे जर ITI मार्फत सारखे प्रोजेक्ट करून जर ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट घालीत जाल्यार आमचे पेडण्याचे न्ही अख्ख्या गोंयाचे भुरगे कामाक युवा लागतले. आतां मोपा विमानतळ हो आतां सामको हायलायट जाता विशू, कित्याक तो जागतीक पातळीर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स. पूण खरें दुख्ख त्या विमानतळाक जेंची जमीन गेल्या त्यांच्या खऱ्या दुख्खा बद्दल कोणूच चर्चा करूंक ना आनी करपाक तयार ना. कित्याक आफ्टर वी आर सपोर्टींग खंयचे ते ना, वी आर सपोर्टींग खंयचे ते पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक किंवा पॉलिटिकल पार्टी. आज त्या जमीनदारांक पयशे मेळनात जमीनदारांक. कित्याक मेळनात? काही टेक्निकल गोश्टी आहात, नो डावट्स. रेट्स आतां जर आमी जमीन गव्हर्मेंटाची घेतले, आज मार्केट रेट कितले जाला? 110 रुपयान रेट्स दिला. इज इट फिजिबल? बरो पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांनी कितले फावटी म्हणून सॅक्रिफायस केला. हायवे गेलो, कोलवा पूल जालो, मागातल्या लोकांनी जमीन दिली, रागाच्या लोकांनी जमीन दिली. रेल्वे जालो, आमी जमीन सॅक्रिफायस केली. एअरपोर्ट जाता, आमी सॅक्रिफायस करता. क्रीडानगरी जाता, आमी म्हणजे पेडणेकर तुमकां सामके बाबत दिसले काय कितें? पॉलिटिशियन पयशे करता, नो डावट्स. पूण ज्या जमीन मालकांक कितें मेळटा? आमच्या पटेकर साहेबान बरो मुद्दो मारलो. शेतां वयतात, आमी उपाशी पडटात, भुरगे बेकार पडटात. 2 गोश्टी घडटात. मालक कोण, वाली कोण हांकां? आज हांवें पेपराचेर वाचलां की गेल्या 5 वर्सांक 950 नोकऱ्यो दिल्यो. पूण जर म्हाज्या गांवांत दिशी ते 950 म्हाज्या गांवांतलो आंकडो कितलो? हेचें उत्तर त्या गांवांतले सांगणारे कडेन ना. पेपराचेर फिगर येता, प्रत्यक्षात गांवांत कितले? हो अनुत्तरीत प्रश्न. म्हणून लास्ट म्हाजी विनंती आहा, हेच्या फुडें पेडण्यां आमच्या कामेर म्हटलें तशें पेडण्यात बरे लोक शिकल्यात. मातसो आमी मतदारसंघ राखीव आसल्या कारणान खंय तरी आमी एकदां अशें दिसता की दोतोरांनी म्हटलें आमच्या की स्वयंमनी लोक खंय तरी आमी मातसो स्वयं आमचो घाणवट कहो दिसता. कारण स्थानिकांक प्राधान्य म्हणटात आमी. सर्विसेक आमी स्थानिकांक मागता. आमदार जर स्थानीक आसलो ताका मतां घालना, उमेदवार स्थानीक आसलो मतां घालना.
स्थानिकांक नोकऱ्यांनी प्राधान्य जर मेळपाक आनी स्पेशली जर प्रायवेट सॅक्टरान जाल्यार तशी गव्हर्मेंटाक आय डोंट नो प्रॅक्टिकली ते वायबल जावचेच ना आनी तशे जर कंडिशन्स घालत जाल्यार प्रायवेट इन्वेस्टर्स म्हाका दिसना खंयच्या त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येवचे कित्याक तांकां आपलो स्टँडर्ड मेंटेन करप खूब गरजेचें पण तरी सुद्दां इफ देर इज अ स्ट्रॉंग वील पावर आनी गव्हर्मेंटान जर वेल प्लॅन्ड जर हे केलें इंडस्ट्री हाडच्या पयलीं जर बरें प्लॅनिंग केलें आनी एक्झिस्टींग कॉलेजीस किंवा ITI हांच्यांनी म्हटलें तशें जर इवन फॉर एअरपोर्ट ट्रॅव्हल अँड टुरिजमाचे कोर्सीस असतात टिकेटींग आसता ऑर वॉट एवर इट इज एनी कोर्स रिलेटेड टू जर द अपकमींग इंडस्ट्री जर हाडले जाल्यार डेफिनेटली तशी मॅन पॉवर क्रिएट जावं शकता इट मे नॉट बी 80% बट एटलीस्ट 40% तरी जॉब कन्सिडरेबल एक देन अगेन दवरता जाल्यार ताजेर डेफिनेटली तुजे कडेन लेबर किंवा प्रोफेशनल तुजे कडेन तशें आसपाक जाय एक कुळ कायद्याचो प्रश्न येयलो म्हणून तेचेर एक 2 मिनटां उलयता की जो कुळ कायद्याचो प्रश्न आसा पळय कुळ कायद्याचो प्रश्न हो पेडणेकार जे पेडण्याचे लोक आहा पेडणे तालुक्यांतले लोक आसा पळय हांकां एक ज्वलंत प्रश्न आसा आनी तो कुळ कायद्यान जो अमेंडमेंट केला जो रिफॉर्म केला तो बदल जावपाची खूब आवश्यकता आसा हेतून पेडणेकारांचे खूब हिताचो प्रश्न आसा हो आनी हो जर कायदो असोच उरात तशें म्हाज्या मित्रान सांगलें त्या प्रमाणे की लोकांक आमचे जे लोक पेडण्यातले लोक आसात ते खुबशे शेतीचेर अवलंबून आसात शेती करतात बरे भाशेन शेती करतात आनी ही जर जमीन आयज जर ते जे भाटकार लोक आसात त्या लोकां कडेन जर वचत आनी कुळ कायद्यांतली जमीन जी कुळांची जमीन आहात जर ती कुळांक मेळूंक ना आमच्या स्थानीक लोकांक जर ही मेळूंक ना तेंच्या कडेन जी शेती करपाक जर उरूंक ना जाल्यार ह्या लोकांचें खूब नुकसान जातलें आनी ही जमीन कुळ कायद्याचे रिफॉर्म हे ताबडतोब कॅन्सल जावपाक भाऊसाहेब बांदोडकरान आमचे कुळ कायदो केल्लो आनी ते कुळ कायद्या प्रमाणे जायते कुळ मुणकारांक शेतां मेळ्ळ्या पण म्हाका अशें दिसता की हांव म्हणटा की कुळ कायदो खरेंच कुळांक जाय पण ते खातीर मागचें मत आसा की कुळ कायदो आसा तो सिव्हिलाक दिला तो मामलेदार स्पेशल मामलेदाराक दिवप स्पेशल मामलेदारा बरोबर तलाठी आसप तलाटीन रिपोर्ट दिवप रिपोर्ट दिल्या उपरांत कमीत ते 2 वर्सां भितर एका कुळाचो हे मोकळो जावपाक जाय रिवायज करपाची गरज आसा आनी ते जर जायत जाल्यार सगळी कुळ आनी मुणकार जे आसा ते सगळे जातले पण फाटल्या जे काय कितें सरकारांनी केलां पण तांकां हांव तर म्हणटा की तांकां अधिकार ना कुळ कायद्याचेर उलोवपाचें कित्याक ते सामील आसले सगळे ओके तशें एक कोणें लास्ट म्हटलें की पेडण्याच्या लोकांनी खूब आय मीन एस्पेशली ह्या मतदारसंघाच्या लोकांनी खूब सॅक्रिफायस केला आनी मतदारसंघाचे लोक खूब स्वाभिमानी हो स्वाभिमान असोच दवरा हांव म्हणिना की कोणाक तुमी निवडून हाडा खंयच्या पार्टेक निवडून हाडा बट तुमी जें करता तशें आयज आमी एक रिजन घेवन हांगासर मतदार राजा घेवन आयलो कार्यक्रम आनी तुमी एक्रॉस द टेबल बसून हांगासर बऱ्या भशेन डिस्कस केलें तसोच तुमी आपलो हें थारोवचो हांव म्हणिना ते तेच्या क्वॉलिफिकेशनान चला किंवा डेव्हलपमेंटल इश्यूजान चला हांव म्हणटा की तुमीच एनालायज करा कित्याक लास्ट जेन्ना तो निवडून येता पळय तेन्ना तुमी निवडून हाडटा ताका भायलो मनीस कोण निवडून हाडिना हें तुमचेंच आसा हांव प्रोग्राम हो हांगाच सोंपयता आमी परत मेळ्या अशा वेगळ्या एका मतदारसंघान काही वेगळे विशय घेवन तुम्ही पळयता अमया अडेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन एसोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट मेनी ऑप्शन्स वन नेम वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकूच विश्वास 2017च्या निवडणुकीन करूया एक नवो ध्यास करूंक लावया आमच्या भावी आमदारांक मतदारसंघाची सेवा आणि फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा